नमस्कार, पळया प्राइम खबरो। महाराष्ट्र हरियाणात मोदी मॅजिकान बीजेपीचो झेंडो हुबयलो। दोन्ही कडेन काँग्रेसीक उडोवन सत्तेर। महाराष्ट्रात बहुमताक 25 उणे। सरकाराक युती पक्ष आनी मंत्र्यांचेर वाटाघाटी। महाराष्ट्रात बीजेपीचे जैत मात गोयच्या बीजेपीक दिले। कोकणात सपाटून मार। 15तलो फक्त एक बीजेपीक। अर्ध्या सीटांचेर शिवसेनेचा भगवा। परिकार म्हणटा प्रचाराक कमी पडले। वेले कोर्टाचे जुईज वेचूंक आयोग नेमपाची व्यवस्था आशिल्ले ज्युडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल सोमारा गोय विधानसभेत। कुळमुणकार कायदो दुरुस्तीक राज्यपालाची मान्यताय। पोन्ने गोयच्या हेरिटेज वाठारांतले गाडे काढून 100 मिटरा भायर दवरचे। सेव्ह ओल्ड गोवा एक्शन कमिटीची मागणी। पोन्ने गोंयांत धरणे। कमिटी मागता पोन्ने गोंयाक मास्टर प्लान। गुवाहाटीत एफसी गोवा आड नॉर्थ ईस्ट युनायटेड मॅच दोन्ही वेट्या पेजात। ग्रेगरीच्या गोलान एफसी गोवान घेतली लीड। नॉर्थ ईस्टाक दिल्ल्या वादग्रस्त पेनल्टीचेर लीड वगडायली। खबर विस्तारान। महाराष्ट्र आणि हरियाणात मोदी मॅजिकान बीजेपीचा झेंडो हुबयलो। हरियाणात 90तले 48 सीट घेऊन बीजेपीन काँग्रेसीक न्हिदयली। मात महाराष्ट्रात बीजेपीक सगळ्यात व्हडली पार्टी जावनूय स्पष्ट बहुमताक 25 सीट कमी पडले। 60 सीट घेऊन शिवसेना दुसऱ्या नंबरार, जाल्यार 45 मनात सीट घेऊन काँग्रेस राष्ट्रवादी सत्ता सोडून तिसऱ्या सुवातेर पावले। बीजेपीचो मुख्यमंत्री कोण आणि शिवसेना सरकारात आसतली काय कितें ताजेर वाटाघाटी चल्ल्यात। राष्ट्रवादी तेको दिवंक तयार जाल्या। भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र भाई के नेतृत्व में दोनों राज्यों ने भरोसा व्यक्त किया है और अब भारतीय जनता पार्टी का फर्ज बनता है कि हम दोनों राज्यों में अच्छी सरकार दे, ऐसी सरकार दे जो जनता की अपेक्षा पर खरी उतरे। मैं तो चाहूंगा कि सरकार बने और बीजेपी और शिवसेना की मिलकर के बनती तो मैं शुरू से लेकर के मैंने कहा भी था कि ये टूटना नहीं चाहिए था। इतने सालों का पुराना संबंध बने रहना चाहिए था। पुराना संबंध फिर से कायम हो जाए तो अच्छा हो। एनसीपी के साथ कोई गठबंधन की नहीं, मैं नहीं मानता हूं, उसकी संभावना मुझे नहीं लगती। महाराष्ट्र को एक स्थिर सरकार मिले, प्रगतिशील सरकार मिले और केंद्र के साथ जिस सरकार का एक संबंध बना रहे, इस परिस्थिति में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला किया है कि हम भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए हम मदद करेंगे। महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी को पहली बार अपने ताकत पर नंबर 1 की पार्टी बनाने का सौभाग्य मिला है। ये बात जरूर है कि हम पूर्ण बहुमत की अपेक्षा रखते थे, फिर भी ये भी जीत बहुत बड़ी है। अल्टीमेटली इट्स मोदी जी's charisma that has worked, but at the same time Amit Shah, who is our president, national president, he was stationed in Maharashtra, and the way he geared up, he empowered the unit and he ensured the accountability. I think that also is instrumental. एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और पार्टी को फिर से मजबूत करने के लिए, उभारने के लिए हम सब आत्मचिंतन करके आगे बढ़ेंगे। बाकीच्या महाराष्ट्रात मोदी मॅजिक चल्ले, मात कोकणात पर्रीकाराच्या फुडारपणाखाला गोयच्या बीजेपीचे मॅजिक फेल गेले। शिवसेनेन काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि बीजेपीचो कोकणात धुंवर गेलो। कोकणातले 15 मतदारसंघ प्रचाराक गोयच्या बीजेपीक दिले। 7 सीटांचेर शिवसेना, 1 बीजेपीक। उरिल्ले सीट काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि बाकीच्यांक वाटून गेल्यात। परिकार म्हणटा प्रचाराक कमी पडले। कुडाळात काँग्रेसीच्या नारायण राणेक शिवसेनेन उडयलो, जाल्यार शिवसेनेचो दीपक केसरकारान ताची सावंतवाडी राखून दवरली। कोंकणात पयलीं शिवसेना आणि उपरांत काँग्रेसीचो गड राखून दवरपी नारायण राणेक हे वेंचणुकेंत आडवो घालो। शिवसेनेन कोंकणात काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि बीजेपीचो धूर केलो। सिंधुदुर्गांत बीजेपी तिसऱ्या नंबरार उरल्या। 15तले अर्ध्या मायत सीट शिवसेनेक गेल्यात। उरिल्ले बीजेपी सोडून बाकीच्यांक।
सिंधुदुर्गात नारायण राणेचे राजकारण सोंपता म्हणपाचे संकेत हे वेंचणुकेन दिले. माझा पराभव झाला तो मी मान्य करतो किंवा पराभव स्वीकारतो. मतदारांनी दिलेला कौल मला मान्य आहे. कोकणी माणसाने मला राजकारणात बरंच काय दिलं आणि त्यात लोकांनी कोकणी माणसांनी. दुसरे वटेन राष्ट्रवादींतल्यान हालींच शिवसेनेत गेल्ले दीपक केसरकारान ताचो सावंतवाडीचो गड राखलो. राष्ट्रवादीच्या फुडाऱ्यांकडच्यान आपल्याक न्याय मेळना म्हूण केसरकर हालींच पक्ष सोडून शिवसेनेत गेल्लो. गोयचे बीजेपीक सिंधुदुर्गांतले 15 मतदारसंघ प्रचाराक दिल्ले. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराच्या फुडारपणाखाला बीजेपीन 15 भर पुराय कोंकण मस्तिले. कणकवली प्रधानमंत्री मोदीची सभाय जाली. मात बीजेपीच्या हाताक 15तलो पनवेल एकूच सीट लागलो. ह्या 15 सीटांतले शिवसेनेन 60 सीट वेले. एनसीपीन 5 जाल्यार प्लिजंट अँड वर्कर्स ऑफ इंडिया पार्टीन 2 सीट काढले. पर्रीकार म्हणटा बीजेपी प्रचाराक कमी पडले. महाराष्ट्रात अनेक 10 सीट मेळटले अशें दिसलेले. कोकणान काय मेळूंक नासता कठीण आशिल्लें. कश्ट केले हेंच्यांनी पळोवया. म्हाकाय सांगा कितें मेळ्ळें कांयच नाशिल्लें न्ही. 25 वर्सां इट वॉज बॅरन कोकण. त्यामुळे एकदम झिरोंच्यान जिखप हें तशें इतलें सोंपें नाशिल्लें. आमकां अपेक्षा आशिल्ली 3 ते 5 तरी सीट मेळटली. फोंडे भाजपा कार्यकर्त्यांनी जैत मनयलें. आमी गोंयच्या आमचे सगळे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आसात. ह्यांनी सगळ्यांनी ह्या इलेक्शना खातीर महाराष्ट्रातल्या इलेक्शना खातीर आपल्या पद्दतीन जितली मदत करप शक्य आसा तितली केल्ली आसा. आनी म्हणून ह्या रिजल्टा भितर आमचोय सगळ्यांचो आस्पाव आसा म्हणून आमकां आनंद खरें म्हणजे व्यक्त करपा खातीर आयज सगळे कार्यकर्ते हांगासर एकठांय जमिल्ले आसा. महाराष्ट्रात जाल्ल्या वेंचणुकेत गोयचे एक सुपुत्र शिवसेनेच्या तिकिटाचेर वेंचून आयले. मुंबईच्या कालिना मतदारसंघातल्यान वेंचणूक लढयतना ताणें भाजपाच्या सिंग अमरजीत अवाध नारायणाक सुमार 1200 मतांनी वडयलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सुप्रीम कोर्ट आणि हायकोर्टाच्या जुईजांक वेचपा खातीर आयोगाची नवी व्यवस्था चालीक लावपी केंद्राचे ज्युडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल सोमाराक गोंय विधानसभेत येता. सध्याची कॉलेजियम व्यवस्था रद्द करून सरकारी वांगडी आशिल्लो आयोग नेमतात म्हणून राजकीय आनी न्यायीक मळार बरोच वाद चाललो. काँग्रेस म्हणटा सरकारान कितें आनी कित्या खातीर दुरुस्ती केल्या ताचेर खोलायेन चर्चा मागतले. संसदेच्या दोन्ही सभाघरांनी मानून घेतिल्ल्या ह्या संविधानीक दुरुस्तीक 50% विधानसभाची मान्यताय लागता. केंद्र सरकारान जुईजांचे नेमणुकाविशीं पास केल्ल्या संविधानाच्या 124 कलमाच्या दुरुस्तीक मान्यताय दिवंक सोमारा एका दिसाचें विधानसभा अधिवेशन जाता. घटनेंत केल्ली दुरुस्ती लोकसभा आनी राज्यसभेत पास केल्या उपरांत देशभरातल्या 50% राज्यातल्या विधानसभांनी तांकां मान्यताय दिवची पडटा. केंद्र सरकारान घटनेंत दुरुस्ती केल्या ती अशी. पयलीं सुप्रीम कोर्टाच्या आनी हायकोर्टाच्या न्यायाधीशांक कॉलेजियम वेंचून काडटाले. तातूंत सरन्यायाधीशाच्या अध्यक्षतेखाला 4 न्यायाधीशांची समिती आसताली. आता तो कॉलेजियम काडून ताच्या बदला 6 वांगड्यांचो नॅशनल ज्युडिशियल अपॉइंटमेंट आयोग हें काम करतलो. ह्या आयोगाचेर सरन्यायाधीशाच्या अध्यक्षतेखाला 2 ज्येष्ठ न्यायाधीश, कायदो मंत्री आनी प्रधानमंत्र्याच्या समितीन वेचिल्ले 2 नामनेच्यो व्यक्ती आसतल्यो. हाचो अर्थ जुईजांक वेचतना 6 जाणांच्या आयोगाचेर 3 न्यायाधीश जाल्यार कायदो मंत्री धरून 3 जाण सरकारान थारायिल्ले मनीस आसतले. हे संविधानीक दुरुस्तेक मान्यताय दिवंक गोंय विधानसभेचे सोमारा एका दिसाचें अधिवेशन भरता. विरोधी पक्ष म्हणटा हे संविधानीक दुरुस्तेचेर खोलायेन चर्चा मागतले. No, it is only to ratify the Lok Sabha and Rajya Sabha has passed a constitutional amendment. Okay. That is to be ratified. Some of us would want to pass some comments on it. That's all. We would want some discussion on it. So there will be discussion. People will want to give their views. फाटल्या विधानसभा अधिवेशनात पर्रीकार सरकारान कूळ कायद्यात केल्ल्या दुरुस्तीक लागून बरोच खवदळ पडला. सरकारान कूळ आनी मुणकार कायद्यात केल्ली दुरुस्ती कूळ आनी मुणकारांक माल पडपाचो भंय आशिल्ल्यान हो कायदो लावपाक ताकतीक करची न्ही म्हूण कूळ मुणकारांच्यो संघटना आनी राजकीय विरोधक आवाज काडपाक लागल्यात. राज्यपालान ह्या कायद्याक मान्यताय दिल्या. राज्यपालाची मान्यताय मेळिल्ले कायदे सोमारा विधानसभे मुखार येतले. विधानसभेच्या ह्या कामकाजात 8 जाणांचेर श्रद्धांजली थारावूय येतले. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. घेऊया एक विराम.